नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आदिवासी समाजान 5 दिसांचे उपोषणाचे आंदोलन घेतले फाटी। लोकसभा वेंचणुकेत सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची समाजाची शिटकावणी। हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांनी जाल्या वाड। दिवचले देवळांतली फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणांत एका दुबाविताक अटक। पास काडिनासतना गोंयांत चलता भायल्या राज्यांतल्या रेवेचो वेव्हार। गोंयचे रेवकार मात रेवेचो खप जायनात म्हणून हुस्क्या। गोयचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बानवडकरांची मिरामारची समाधी दयनीय स्थितीत। समाधीकडेन सरकारान केला पुरायपणान दुर्लक्ष। बेतोडा फारपेट प्रकरणात जखमी जाल्ल्या कुर्टीकाराच्या गाडयेंत सापडली घुवळे वखदां। पोलिसांनी ताच्या विरोधात दाखल केलो गुन्यांव। आणि श्री मल्लिकार्जुन समुद्र स्नानाची धार्मिक विधी व्हडा भक्तिभावान भाविकांची गर्दी। आता खबर विस्तारान। लोकसभा वेंचणुके पयलीं अनुसूचित जमातींक गोंयच्या विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी करीत समाजान सुरू केल्ले आंदोलन आयतारा फाटी घेतला। सरकारा कडल्यान सकारात्मक आश्वासन मेळूंक नाशिल्ल्यान आमी हे आंदोलन फाटी घेतात। मात ताचो अर्थ असो न्ही की आमचो लढो सोंपलो। आमकां जो मेरेन राजकीय आरक्षण मेळना तो मेरेन आमचो लढो कायम सुरूच उरतलो। ह्या लोकसभा वेंचणुकेत सरकाराक आमच्या मतांची तांक कितें आसा तें दाखोवन दितले अशी शिटकावणी ह्या वेळार समाजाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। आता आमकां गांवांनी वयचें पडटलें। गांवांत आमच्यो मांड जाता, पंचायत बसता। तशी पंचायती आमी वचून आमचेर कितें अन्याय जाला, ह्या सरकारान आमकां कसो फटयला, आयज पर्यंत आमकां कसो फटयत आयला, हे प्रत्येक गांवांनी वचून आमचे 300 गांव आसा एसटीचे, त्या गांवांनी मांडान आमी वचून त्या लोकांक आमी सांगचें पडटलें आनी आमी सांगतले असो आमी ठराव घेवपाक शकता। तुमकां मान्य आसा जाल्यार हात वयर करा। तर हांव पयलो ठराव वाचून दाखयता, सगळे हात वयर काडून धरचे। It is resolved that tribal leaders will now visit 300+ ST villages and convey Panchayat Mand at every village to aware people on how ST community has been cheated and denied from granting constitutional rights by state government and central government. सगळ्यांक मान्य आसा? सगळ्यांक मान्य आसा? अशें आसा। It is resolved that if current central government fail to issue notification to reserve 4 seats for ST in Goa Assembly before code of conduct of Lok Sabha election 2024, we shall try multiple strategies to create electoral damage to the ruling BJP government for both North Goa and South Goa seat in forthcoming parliamentary election. म्हणल्यार आमी वेगळ्यो स्ट्रॅटेजी विचार करून परत एकदा बसून कसो तांकां बोट शिकोवपाची, कसो तांकां डॅमेज करपाची, कित्याक आमचे तरी मागणी मान केल्यो ना, हेजेर आमी रेजोल्यूशन घेता। हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांनी वाड जायत आसा। अशेंच एक प्रकरण दिवचले शारांत घडिल्लें। कांय दिसां पयलीं लक्ष्मी रवणात देवळांतली फंडपेटी चोरान फोडिल्ली। हे देवळांतली फंडपेटी फोडपाच्या प्रकरणांत दुबावित चोराक धरपाक दिवचल पुलिशेक यश आयलां। ह्या चोरी प्रकरणांत शेनवारा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली। मुळगांवच्या एका देवळांतली फंडपेटी फोडल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका दुबावित तरणाट्याक अटक केल्या। गुरेसाब कलिमणी असे अटक केल्ल्या दुबावित तरणाट्याचे नाव आसा आनी ताचे कडल्यान पुलिशेन हारायल्ली रोख रक्कम हस्तगत केल्या। मेळिल्ले खबरे प्रमाण मुळगांवच्या श्री देव रवळनाथ महालक्ष्मी देवळा कडेन संलग्न आशिल्ल्या
कुलस्वामिनी शिरोडकर देवळांतली फंडपेटी फोडपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकरणात देवस्थानाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण घोडगे हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. ह्या प्रकरणात अटक केल्लो तरणाटो हो मूळ कर्नाटकांतलो आनी तो सध्या मुळगांव वाठारांत रावतालो अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मुळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत शेजारच्या राज्यांतल्यान पास काडिनासतना रेंव हाडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. राती उसऱ्या अशा बेकायदेशीर रेंवेची येरादारी जाता अशें पेडणेच्या वेवसायिकांनी दाखोवन दिला. हेर राज्यांतल्यान रेंव आयिल्ल्यान आमच्या रेंवेचो खप जायना असोय आरोप गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी केला. हो पास खंय दिता तुमकां? हो कसलो पास? हो 100 रुपया मरे. 60 रुपया ही कसली एंट्री? 60 रुपया. ही 60 रुपया आता कित्याक आरटीओक? हे कोणाक दिले पैसे? आरटीओ का? पास खंय रेंव हाडपाक रे? गोंयांत रेंव हाडपाक पास नाका तुमचे कडेन? मायन डिपार्टमेंटान तुमकां दिवंक नाका? तो खंय पास? काय ना पास ना. विथआउट पासा शिवाय हाडटा रेंव? हा पास आहे ना. पेडण्याची रेंव सुरू जायना मरे भाई. ते लोक रडटात ते पळय. ते देखो. रेतीन येताना तुमच्याकडे पास नाही? हा हॅलो, पास कुठं आहे? हा पास सांग रे. पास आहे तुझ्याकडे? का काय प्रॉब्लेम असतो? हाँ हाँ हिंदी बोले सर. हिंदुस्तान. कहाँ से लाए रे वो सैंड? हाँ देवली सर. कहाँ से? देवली सर. वो पास कहाँ है? पहिली म्हणजे जे आमचे स्थानिक असत रेवेकार पारंपरिक धंदो त्यांचो आणि आयज त्यांचे उपासमारीचो प्रश्न उद्भवला. आणि आयज जर महाराष्ट्रातली रेंव येवन जर गोंयान वयता ती इनलिगल जाल्यार गोंयान येवन ती लिगल जाता हो एक मोठो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल म्हणजे जे पयलीं गोंयान आमच्या जे पारंपरीक धंदेकार आसत आमचे रेतीकार असो बाकी ट्रकवाले असो हे जे असत ते पयलीं गोंयकारांच्यो चालू जावची आमच्या गोंयान चालू जावची आणि मागीर हे महाराष्ट्रांतले येतात पळय जे महाराष्ट्रासून रेंव येता आणि ती रातची चलता हे कडक खंय बंदोबस्त जावो की ही वाहतूक आहा ती बंद जावपाक जाय. प्रायोरिटीन आमच्या गोंयकारांची रेंव आहा ही चालू जावपाक जाय आणि ही कठोर पावलां उचलूंक जाय. आमच्या स्थानिक आमदारा कडेन मागणी आसा जे आमचे पारंपारीक जे धंदेकार आहे हेंच्या घेवन हो जो चलता जे आमचे ट्रक एसोसिएशन आसा रेती वाहतूक एसोसिएशन आहा हेंच्यांनी सुद्दां कडक पावलां उखलून ह्या शिमेचेर रावन आमच्या बाउंड्री ह्या पत्रा देवीच्या हे महाराष्ट्रातील अडवणूक जावपाक जाय आणि ही आमची कायदेशीर गोंयची रेंव ही चालू जावपाक जाय. देव बरें. जांकां भाग्यविधाता म्हणून पाचारतात त्या गोंयच्या पहिल्या मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकरांची मिरामार आशिल्ली समाधी अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत आसा. गोंयच्या पहिल्या मुख्यमंत्री म्हणून जाणी सुरवातीची 10 वर्सां गोंयच्या फुडाराचे मुळावण घाले त्या नेत्याच्या समाधी कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां.
जांकां भाग्यविधाता म्हणून पाचारतात ते गोयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची मिरामार आशिल्ली समाधी अत्यंत हालाकीच्या स्थितींत आसा। आयज मेरेन ही समाधी लोकां खातीर उक्ती केल्ली ना। समाधीच्या भोंवतणी एक ओबड दोबड अशे लोखणाचे फेन्सिंग आसा आनी ताची गेट सदांच लॉक आसता। ह्या समाधीच्या वयर अजून एक बोर्ड ना, जाका लागून पणजेन येवपी भायल्या लोकांक हांगा कितें आसा तें कळना। या समाधीचो परिसर नेमान नितळ न केल्ल्यान सामको बुरसो जाला। झाडांच्या पानांचे आनी फान्यांचे ढीग हांगा तयार जाला। सगळ्यात मजेशीर गोष्ट म्हळ्यार हांगा सोबितीकरणाच्या कामाचे 3 फातर लायिल्ले आसात। हे सगळे पैसे खंय गेले हो संशोधनाचो विषय आसा। पयल्या फातरावेली चडशी अक्षरां पुराय पुसून गेल्यात, पूण ती दुरुस्त करपाची तकालस सुद्धा कोण घेना। गोमंतक टीव्ही खातीर नीरज नाईक। बेतोडा फारपेट प्रकरणात जखमी जाल्ल्या सचिन कुर्टेकाराच्या गाडयेंत फोंडे पुलिसांक तपास करतना 10 ग्राम घोळे वखदां सापडली। देखून कुर्टेकाराचेर फोंडे पुलिसांनी घोळे वखदां आड गुन्यांव नोंद केला, जाल्यार भलायकी सुदारले उपरांत खर कारवाय जातली अशें दक्षिण गोंयचे अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलां। गोंयचो सांस्कृतीक म्हाल आशिल्ल्या फोंडे तालुक्याची वळख हालीसराक बदलत चल्ली। देव देवतांच्या वास्तव्यान पावन असो फोंडे तालुको गोंयचो सांस्कृतीक म्हाल हालीसराक नाका जाल्ल्या गजाली खातीर गोंयभर चड गाजता। मारामाऱ्यो, बलात्कार, खून प्रकरणां, गुळीबार अशे खुबश्यो घडणुको त्यान भायर ड्रग्साचो वेवसाय फोंडे तालुक्यांत हालीसराक वाडपाक लागला। फोंडे पुलीस आपले परीन यत्न करताच खुबश्यो केसी दाखल जाल्या। महत्वाचें म्हणजे कालूच जी एक बेतोडे जंक्शनाचेर जी फारपेट करपाची घडणूक घडली त्या प्रकरणांतलो जो जखमी आसा, जो विक्टीम आसा सचिन कुट्टीकर, हाच्या गाडयेंत कांय प्रमाणात ड्रग्स सापडला पुलिसांक। सो सध्या सचिन कुट्टीकर हाचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसा। थंयच्यान डिस्चार्ज मेळ्ळ्या उपरांत ड्रग्स बाळगिल्ल्या खातीर ताचेर व्यवस्थीत कारवाय जातली, ताची चौकशी जातली आनी ताचेर गुन्यांव नोंद जातलो अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक मॅडम सुनीता सावंत हांणी सांगलां। फोंडे पुलीस आपले परीन प्रयत्न करतात, पूण हालीसराक फोंडे तालुक्यांत खुबश्यो अश्यो घडणुको घडल्या। खुबशे महाविद्यालयीन विद्यार्थी म्हणा जावं कामगार वर्ग म्हणा ते ड्रग्साच्या वेळख्यान पडत गेल्ले आसा, सापडत गेल्ले आसा। हेचेर बेगोबेग कारवाय जावची आनी फोंडे तालुको पयली सारकोच सांस्कृतीक म्हाल म्हणून तेची वळख ताजी उरची, जिवी उरची अशी फोंडेकारांची मागणी आसा। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक। श्रीस्थळ काणकोण मल्लिकार्जुन देवाक पयल्या दिसा महाअभिषेक केल्या उपरांत राजबाग देवावेळ हांगा दर्यांत धार्मीक मंत्रोपचारान समुद्र स्नान घालपाची धार्मीक विधी आयतारा जाली। ह्या वेळार भाविकांनी दर्याक केळी अर्पण करून देव श्री मल्लिकार्जुनाचे दर्शन घेतले। पळयत श्री मल्लिकार्जुन समुद्र स्नानाची ही वेळची खिणचित्रां। ह्या दिसाक श्री मल्लिकार्जुन देवाचे पालखींत बसून तारीर ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर आगमन जाता आनी थंय देवाचें समुद्र स्नान जाता। कित्येक वर्सांची ही परंपरा आज पर्यंत चलत आयिल्ली आसा आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन आमचे श्री काणकोणचे मल्लिकार्जुन देवाचे महाजन, कुळावी, ग्रामस्थ आनी सगळे भक्तगण हातूंत सामील जातात आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन उपस्थिती लावन देवाचे आशिर्वाद घेतात। सकाळी 5 वरांचेर फांतोडेर देवाची पालखेंत बसून पालखी श्रीस्थळा कडल्यान समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक प्रयाण करता। पालखीचे भोई हे एक विशिश्ट समाजाचे आनी महाजनां पैकी, कुळाव्यां पैकी हातूंतले जे ठरयल्ले लोक आसात तेच हे वेगवेगळ्यो पालखेच्यो सेवा करतात। थोडे भोई म्हणून पालखी उबारून व्हरतात। ताज्या बरोबर देवाचो प्रसाद वांटपाक एक सायडीन ब्राह्मण असतात, एक सायडीन दुसरे आमचे वेळीप लोक असतात आनी त्या सगळ्या लोकांक वाटेर जे कोण देवाच्या भेटेक येतात तांकां प्रसाद दितात। श्रीस्थळा कडल्यान तारीर ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक बरेंच अंतर आसा। एक
6 ते 7 किलोमीटर सुमार हे वचचें पडटा. देवस्थानाचे पुरोहीत देवाक समुद्र स्नान करतात आणि त्या जलान, समुद्रातल्या जलान देवाक अभिषेक करतात आणि परत ती पालखी हाडून, परत ती मुर्ती हाडून पालखेन बसयतात. आणि ताजे नंतर बहुसंख्येन लोक थंय जमा जाल्ले असतात. ते नंतर देवाचें दर्शन घेतात. ह्या उत्सवाक देवाक केळीं आणि फुलां ही अर्पण केली वतात. हांगा केळ्यांची भेट दिली वता. तशेंच लोक केळीं समुद्रांत फेकतात आणि समुद्राक केळी अर्पण करतात. ही एक परंपरा जावन आसा. आणि हो सगळो उत्सव जातकीर, सगळ्या लोकांची भेट जातकीर पालखी परत आपल्या मूळ स्थानार श्रीस्थळांत येता. येतना वाटेर बेतकी नवे कोमनीदाद कार्यालय श्रीमंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी उक्तावण झाले. कोमनीदाद संस्थेचो वावर महत्वाचो आसा अशें विधानमंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केले. कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांक एक कार्यालय जाऊ शकता आणि तातूंतल्यानूच नंतर बरे विचार, बरे आचार आणि ह्या गांवा खातीर आमकां कितें करपाक जाय हेजें बरे तरेन आमी नियोजन करपाक शकता. आणि म्हणूनच जदेवाचो हो प्रस्ताव आमचे कडेन आयलो, तो प्रस्ताव उभारून धरलो. आणि कोमलदाद ही एक इंडिपेंडंट बॉडी जावन आसा, ज्याची संपूर्ण जी जमीन जो आसा तो जमीनची राखण करपा खातीर दिल्ली आसा. परंतु हो लोकां खातीर ज्यो काही गोष्टी करपाक जाय त्यो कोण विचार करपाक शकता, तर ते गांवतले सुंदर विचारांचे सुंदर लोक. म्हाका दिसता ह्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघांत न्ही, संपूर्ण गोंयांत भितर जर आमी जर एक नजर जर मारली जाल्यार लाभदायक आणि लोकांच्या भिवूक अशे जर प्रकल्प जर कोणाचे जमनी भितर जर आसा जाल्यार त्या गोंयच्या आमच्या साबार कोमिनदीच्या जमनी भितरूच आसा. आणि म्हणूनच ह्या कोमलदादीच्या जमनी ज्यो ते सांभाळटात तो बरे तरेन लोकां खातीर जो वापर दिवपाक जाय हो म्हज्या बेतकीच्या कोमलदादीच्या सगळ्या सभासदांनी सुद्धा लक्षात हाडिल्ल्या बद्दल हांव तांचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करतो. दिवचल तालुक्यातल्या काळापूर गावात भर लोकवस्तीत सध्या कोयराची समस्या गंभीर झाल्या. पंचायतीचे पोरणे इमारती कडेन भर रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. अजापाची गजाल म्हळ्यार पंचायतीनूच हो कोयर डंप केला अशी माहिती मेळ्ळ्या. पंचायतीच्या ह्या घाणपणाचो मात लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. न्यू बिल्डिंग बांदपाक जाय म्हणून आपली होल पंचायत मोडली, बिल्डिंग मोडली आणि नवीन बांदतात. पण तो कचरो आसा तो अजून खंयच आसा. तो कचऱ्याक तेंच्यानी कांयच करूंक ना. कितकीशे दीस तो कचरो रस्त्यार येता, ते कुत्रे माजरां येतात, गोरवां येवन खातात तो खंय. तो तसोच आसा आनी ती घाण सगळ्याक प्रसारल्या. सांगल्यार सुद्दां तेंचे कडेन अजून शेड जावंक ना तेंची, पण तेंच्यांनी थंय शेड जाल्या म्हणटात ते, पण असो डंप केल्लो आसा. तुम्ही पळोवंक शकता तो आसा तो. कोयर खंयसरलो हरशी हो कोयर न्ही, हो कारापूरचो प्रॉपर कोयर न्हू. हो सगळो कोयर कारापूर तिस्कावला आनी वाटा देवालो तो हाडटात आनी हांगा डंप करतात. ते गरजेशिवाय म्हणजे भायलो कचरो हाडून हांगा डंप करतात. सारकें प्रॉपर तेंचे कचऱ्याचें प्रोविजन ना. आणि तेजेर कितें तरी एक्शन जावची बेगींतल्या बेगीन आनी त्या लोकांक त्रास जाता ते कमी जावचे. आणि ही रेजिडेन्शियल एरिया, आणि ही रेजिडेन्शियल एरिया लोक रावता. आमचे पळय घर आमकां थंयसर तो वास मारता अशी घाणी. तेजेर काय पंचायत काय लक्ष घेयना. जाल्यार सरकारान तेजेर कितें तरी लक्ष घेवन बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचें. क्लियर आणि हेच्यान फुडें वचून उडयलो जाल्यार ना ना असं हांगा हाडून कशें उडयतले. ही नवीन बिल्डींग बांदता न्हू, तेंच्यानी प्रॉपर शेड करपाची. तेंच्यानी शेड करपाक अजून करूंक ना, तसोच हाडून ते आनी खंय तरी डंप करता. सो हेका प्रॉपर प्रोविजन करचें तेंच्यानी त्या हेजेर. हांव सद्या कारापूर वाठारांत आसा. म्हाज्या फाटले वाटेन पंचायतीची ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली. ती बिल्डींग कमकुवत जाल्ल्यान ती मोडल्या. थंय ते सुवातीचेर आतां नवी बिल्डींग बांदतले. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या पंचायतीचे पोरणे बिल्डिंगी कडेन सद्या कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो आसा आनी ह्या कोयरा मदीं ओलो कोयर व्हडा प्रमाणांत आसा. तो हो कोयर नेमको खंयसून येयलो, कोणें हाडून उडयलो ताचे बद्दल कोणूच कांय उलोवपाक तयार ना. मात थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले खबरे प्रमाण फाटल्या कांय दिसाच्यान हो कोयर ह्या रस्त्या कुशीक पडून आसा आनी हो जो कोयर साचला थंय तेकुनूच लोकवस्ती आसा. सद्या हो कोयर कुजून ताच्यो खुट्टांनी पडिल्ल्यो आसा. ताचो कुशीकच्या लोकांक त्रास जाता. मेळिल्ले खबरे प्रमाण पंचायत वाठारांतलो कोयर एकठांय करून
तो कोयर ओल्ड बिल्डिंगे कडेन एक बारीकशी शेड बांदिल्ली ते शेडीन दवरताले आनी ताचे उपरांत तो कोयर लांकड्याच्या कोयर प्रक्रिया प्लांटाचेर वतालो. मात सद्या हो जो कोयर उडयला तो कारापूर गांवा भायल्यान म्हळ्यार विठ्ठलापूर कारापूर तीस वाठारांतलो आसूं येता असो अदमास आसा. मात ह्या कोयराक लागून सद्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरो त्रास जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सत्तरी तालुक्यात सुमार 200 कोटी 20 लाख रुपयांच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण केले. तशेंच कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातरूय घालो. हातूंत 11 केवी भुंयगत वीज केबल, 5 ट्रान्सफॉर्मर, भिरोंडा पंचायतीचे नूतनीकरण, म्हाऊस पंचायतीचे उक्तावण तशेंच हेर कामांचो शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी जालो. ह्या वेळार पर्येचे आमदार दिव्या राणे तशेंच वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले. आमचे सरकार जशें मॅडमीन सांगलें अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर चलता. प्रत्येक मनशा पर्यंत प्रत्येक योजना पावपाक जाय. जाल्यार त्यो योजना कागदाचेर आसून स्किमी कागदाचेर आसून तेजो आमकां फायदो ना म्हणून हांवें म्हटलें चुकून एखाद्या मनशाक जर टॉयलेट मेळूंक ना, चुकून एखाद्या मनशाच्या घरांत जर नळ पावूंक ना आसत जाल्यार तुमचे आमदार तितकी सक्षम रित्या काम करता. वेळ पडला जाल्यार स्वताचोय पदरमोड करून घेवपाची तिजी कापासात आसा आनी ती दिता हें आनी हें कित्याक तर हे खास करून आमी म्हणटा की महिला भगिनी खातीर आसा. आमच्या सरकारान अशा पद्दतीच्यो बेसीक गरजो दिता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास आनी मनशाचो विकास म्हणटा आसतना शिक्षणा पासून तो सोशल वेलफेरा पर्यंत आमी शिक्षण जेन्ना म्हणटा तेन्ना एखादो जर 10वी फेल जावन तो घरा कडेन उरता आसत जाल्यार ताजेय बी करियर घडपाक जाय आनी ताजें करियर घडपाक जाय म्हणून आयटीआंतल्यान आमी नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. हांव आयज कित्याक म्हणटा की मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्रीचे आमी उल्लेख करतात, आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे उल्लेख करतात, कारण काम करपाक सोंपें नासता. केन्ना केन्ना धडपडचें पडटा, कश्ट करचे पडटा आनी हे कश्ट कित्याक खातीर कारण लोकांची कितें तरी सेवा करपाक म्हणून आमी विधानसभेन पावल्या. आनी आयज आमचे मदीं मुख्यमंत्री मुद्दम आयिल्ले, मुद्दम सांगले की आपूण येतलो, निश्चित येतलो. कारण म्हाका बी भंय जाल्लो, कारण काल हांवें फोटो पळयला मुख्यमंत्री दिल्ली आशिल्ले. मागीर म्हाका कळोवन चुकलें की मुख्यमंत्री लेट नायट फ्लायट घेवन येता. कोणी सांगलें 9ची फ्लायट आहा म्हणून हांव मातसो गडबडलो. म्हणून मुख्यमंत्री पावतले काय ना, पूण मुख्यमंत्री सकाळी फोन केल्यार तेणी सांगलें की आपूण पावला लेट, आपूण येतलोच म्हणून कार्यक्रमाक. पूण लक्षात एक घ्या, गरिबी कितें आहा तें सत्तरीचे जनतेक खबर आहा. आनी हे गरिबी नश्ट करपाक आमी कितें पावलां इतल्या वर्सां घेतल्या तें बी तुमकां खबर आहा. आयज भुरग्यांची आशा वाडल्या, लोकांची आशा वाडल्या आनी लोकांची आशा म्हणून आयज आमच्या मतदारसंघात आमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी हे सगळ्या गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात. आमी जे काम करतात, जे सर्वोदय, ग्रामोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर हो सरकार सदांच काम करता. आनी हें अशें अंत्योदय तत्वा पर्यंत, ग्रामोदय तत्वा आनी सर्वोदय तत्वा पर्यंत जे आमी काम करता ताच्या खातीर हे जे कितें आमचे मोदीजी कडल्यान जे पाठिंबो मेळटा, आमचे केंद्रीय सरकार भाजप सरकारा कडल्यान जो पाठिंबो मेळटा, ह्या कारणा खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक गांवांत गोंय राज्यान हे वेगळे वेगळे व्हडले व्हडले प्रकल्प जावनी, वेगळे वेगळे प्रोग्राम जावनी यशस्वीपणान ते आयोजीत करपाक शकता. आनी तांच्या सहकार्यान आमी आमच्या भागान, आमच्या सत्तरी भागान हे सगळे प्रकल्प हाडून आमी तांचो सहकार्य आसा म्हणून आमी हे प्रकल्प तुमचे पर्यंत पावोवपाक शकता. ह्या कारणां खातीर हांव तांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी खूब खूब अभिनंदन आनी खूब खूब आभार म्हणजे की तांचे खातीर हे सगळे प्रकल्प आज आमच्या भागान आयले. आनी तृणमूल काँग्रेसीन पश्चिम बंगालातल्या लोकसभेच्या 42 जागां खातीर आपले उमेदवार जाहीर केले. बेहरामपूर मतदारसंघातल्यान काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांच्या टीएमसीन क्रिकेटर युसूफ पठाणाक उमेदवारी दिल्या, जाल्यार बशीर हाटातल्यान नुसरत जहानचे टिकेट रद्द केला. একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটবো, অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন তার জন্য। আমি প্রথমেই বলবো একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন।
शेल्डे आणि कुंकळ्ळेच्या वीज उपकेंद्रांचेर दुरुस्तीच्या कामाक लागून 17 मार्चाक दक्षिण गोंयांत सकाळी 7 ते दनपार 1 मेरेन वीज पुरवण बंद आसतली. काणकोण, सांगे, केपें, साश्टी, फोंडें, मुरगांव, दारबांदोडा ह्या तालुक्यांत आदेसभर वीज पुरवण बंद आसतली. शेल्डे आणि कुंकळ्ळे वीज उपकेंद्राचेर दुरुस्तीच्या कामा खातीर दक्षिण गोंयांत 17 मार्चाक सकाळी 7 ते दनपारा 1 मेरेन वीज पुरवण बंद आसतली. काणकोण, सांगे, केपें ह्या तालुक्या सयत दारबांदोडा वाठारांत किलपाल, दाबाळ, शिगांव, कुळे, मोले जाल्यार फोंडा तालुक्यांत पंचवाडी, साश्टीत राया, कुडतरी, लोटले, माकाजन, वेर्णा, माजोडा आणि मुरगांव तालुक्यांतय कांय वेळा खातीर वीज पुरवण बंद आसतली अशी माहिती दक्षिण गोंयचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर हांणी दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उशा जरावकर. दर्यांत जेलीफिशाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गोंयच्या नुस्तेमारीचेर परिणाम जाला. नुस्तें कमी प्रमाणांत मेळटा हाका लागून नुस्तेमारी वेवसाय सध्या लुकसाणांत चल्ला. सदचो खर्च तशेंच कामगारांचो दिसवडो दिवप लेगीत परवडना अशी माहिती नुस्तें वेवसायीक दितात. नुस्तें कांय ना लॉस सारकें एक ट्रिपी मागता तो एक पडटा डिजल कांय जायना सारकें लॉस चड लॉस आनी जर हें भरना उदक भरना हें भितर झार शेली हेज भाशेन झारा भाशेन आयसा भाशेन येयलो 10,000 15,000 म्हणल्यार तें आख्खें दवयलें तेका लागून नुस्तें ना कितें हांव बरो म्हाका समजी काय मेळना हांव दवयलें वयता डेली वयता हांव फाटलें म्हळ्यार कोस्टल हजार आहा जावं नको पूण भायर आमचे पिलका शिवराज हरवळकर फाटल्या 11 वर्सां सावन बांबू पासून वेगवेगळ्यो वस्तू तयार करता. ह्या वस्तूंक बरी मागणी आसा. लग्नाक लागपी बांबूच्यो वस्तू, सदच्या जिणेंत लागपी घरगुती वस्तू तशेंच हेर सजावटीचें साहित्य तो तयार करता. तुम्ही कोंडे जास्त बेळगाव आणते साहेब आणि इकडची कोंड जरा फार गोड आहे ना लगेच त्याला पावडर पकडते असं आहे. म्हणून तुम्ही बेळगावातून आणतात? बेळगाव आमचं ट्रान्सपोर्ट चार्ज आहे सर ते ट्रकमधनं येते साहेब. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.